प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 24वो विसवोर, वोड 42 ते 51 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्सेस 42 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हणटोच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळो देखून जागृत रावात. पूण हें मात मनान दवरात, कोणी गोरकार रातीच्या खंयच्या पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावत आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडयेर मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी ओ अविस्वाशी चाकर, घरांत असलेल्या हेरां चाकरांक वखदां जेवण दिवंक दोनी आपल्या गोराब्याचेर चाकराक अधिकार दिता तो विस्वाशी आनी शाणो चाकर कोण जायत. आपलो दोनी येता त्या वेळार ताका अशें करतो मेळटलो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बासकोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काडाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यांक बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. तुवें सगळी रुदोन करून आनी दान करकरावन आसतली. प्रितीच्या भाव आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान एका विश्वासी वो अविश्वासी चाकरा वयर एक वपार घालता. आनी तो म्हणटा, जेन्ना एक पात्रांव वो एक मॅनेजर वो एक दोनी आपल्या घर सोडून भायर वेता, तो आपलें घर आपल्या चाकराशीं दवरता. आनी जेजू म्हणटा आयच्या शिवर्तमानान आपलो दोनी येता त्या वेळार ताका आपलो चाकोर जो उठून तयार आहा, तो खरो विश्वासी चाकोर, तो कितें करता, तो आतां आपलें काम करता. तो वेळार आपल्या दुसऱ्या चाकरांची कुयदाद करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो दोनी पोत्तून येता आनी पळयता की आपलो चाकोर आपलें काम करता, तो न्हिदोना, तो जागृत आसा, तो चाकोर खरें सुभागी. आनी आयज भाव भयणीनो, ही वोपार जेन्ना जेजू घालता, आमकां कितें सांगूंक सोदता. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो, तो एक काकुतकार, शांतीचो राजा, आमचो सोरोंडार म्हूण येयल्लो. पूण आतां जेजू दुसरे फावट येवपाचो आसा आनी केन्ना येतलो तें आमी नोको. जेजून आमकां सांगलां, कोण नोको, फकत सोर्गीचो बाब. आनी आतां जेजू पासून जाणो, कित्याक तो आतां सोर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला आनी ताका तो सगळें जाणो. पूण जेन्ना तो ह्या संवसारान एक मनीस जावन येयल्लो तेन्ना ताणें सांगूंक ना केन्ना पोत्तून येतलो. आनी आमी जाणो की जेजू पोत्तून येतलो म्हणून. आमी खरेपणी जी जेजूचेर बावर दवरता, आमी जावन आसा ते चाकोर, जे आयच्या वोपारीन जेजू म्हणटा, जो चाकोर वाट पळोवन आसा आपल्या सायबाची, तो खरें सुभागी. म्हणटच आमी ज्या शिस्त जे आमी म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार जे म्हणटा, आमी खरेपणी आमचें काम करीत आसा जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार, आमी खरे प्रमाणीक आनी भाग्योन जिवीत जियेता जाल्यार आमकां कसलोच हुस्को ना. जेजू आयज येत, फाल्यां येत, परवां येत, ह्या म्हयन्यान येत, फुडल्या वर्सा येत, आतां ह्या वेळार येत, आमकां कसलोच हुस्को ना. कित्याक आमी जाणो की आमी आमचें काम करीत आसा म्हणून, आमी खरेपणी एक प्रमाणीक आनी भाग्योन जिवीत जियेता म्हणून. पूण जो लोक भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडलेलो आहा, आपल्या कामान आनी आपल्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडून आहा, आनी समजा जेजू आयज येयलो, आमी कितें करतले? आमकां वेळ आसतलो तयारी करपाक, आमकां वेळ आसतलो आमचें देवाचें बोगसणें मागपाक, आमकां वेळ आसतलो आमच्या चुकीची आमची चुकी पळोवन आमी आमचें जिवीत बदलपाक? ना भाव भयणीनो, वेळ आसचो ना. कित्याक जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना वेळ आसचो ना. देखून आमची तयारी जी आमी करता ती जावन आसा सदांकाल. आमी थोडो लोक आमी जी जाणो की नातालांची परब येता,
आदवेंताच्या दिसांनी आमी थोडे 1 म्हयनो सुमार तयारी कोत्ता. जेन्ना कोरेजमाचो वेळ येता तेन्ना आमी ते 40 दीस आतां आमी तयारी कोत्ता. एक पाटी पास्कांची परब जाली, एक पाटी नातालांची परब जाली, आमी परतून तेंच जिवीत जियेता आनी आमी सजमता की आमची तयारी फकत त्या थोड्या दिसांची. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोरेजमाच्या वेळार आमी येता, आमी तयारी कोत्ता, ही तयारी जावन आसा ही सुरवात आमच्या आख्ख्या जिविताची. जेन्ना आमी ही तयारी कोत्ता आदवेंताच्या दिसान, ही तयार जावन आसा आमच्या आख्ख्या संवसाराची, आमच्या आख्ख्या जिविताची. आमी फकत तयारी करना 2 दिसांक, 15 दिसांक, 1 म्हयन्यांक, नातालांचे परबेक, पास्कांचे परबेक. कित्याक ह्या पास्कांची परब जावन ह्या आदवेंताची परब जावन आमी जेन्ना ही तयारी कोत्ता, फुडल्या पास्कान आनी फुडल्या आदवेंतान आमचें जिवीत एकदम बदल्लें जाय. आयज जे आमी भशेन चिंता, फाल्यां आमचें चिंतप दुसरे भाशेन आसूंक जाय. कशे भाशेन? देवाच्या उतराचेर. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेच भाशेन आमी बसोन नियाळ करुया आनी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमचें जिवीत खरेंच बदल्लां? खरें आमचें चिंतप जें काल आसलें तें आयज बदलना? जें आमचें चिंतप आसलें 1 म्हयन्या पयलीं तें आयज तेंच आमचें जिवीत आसा? आमचें चिंतप बदलना? जे भाशेन आमी पोरूं चिंताले ह्या वर्सा आमचें जिवीत बदलना? ना तर भाव भयणीनो, तेंच काम आमी कोत्ता, तेंच खोटें जिवीत आमी जियेता आनी आमी फकत धर्म कोत्ता आनी आमचें जिवीत बदलना. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता, ही जी तयारी आमी करूंक जाय, वो जो नियाळ आमी करूंक जाय, सदांकाल करूंक जाय आनी आमचें जिवीत खरेपणी बदलूंक जाय आनी आमी जेजू भाशेन जावंक जाय. आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी हेंच करपाक आयजतान भाव भयणीनो आमी सुरवात करुया. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक, हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.